नदर कावळ्याची तवशार, नदर कावळ्याची तवशार, नदर बुकल्याची बोपशार, नदर बुकल्याची बोपशार. कावळ्याक तवशें मेळचें ना, बुकल्याक बोपशें गावचें ना. कावळ्याक तवशें मेळचें ना, बुकल्याक बोपशें गावचें ना. मेळचें ना रे मेळचें ना, गोंय आमगेलें मेळचें ना. मेळचें ना रे मेळचें ना, गोंय आमगेलें मेळचें ना. भास आमगेली कळचेली ना. देखून आता मराठी उलवतो. यावो पावन यावो या, आमचा गोवा पाहून जा. यावो पावन यावो या, आमचा गोवा पाहून जा. ताल्ले बांगडे खाऊन जा, काजल माडेल पिऊन जा. ताल्ले बांगडे खाऊन जा, काजल माडेल पिऊन जा. नमस्कार युवकार. द ओपिनियन पोल ह्या महत्वाच्या पदावयल्यान आमी ह्या कार्यावळीची सुरवात केलेली आसा. द ओपिनियन पोल जनमत कोल घडये आजच्या ह्या गोंयकारांक ह्या घडणुकेचे किंवा ह्या ज्या घडणुकेत जो मोलादीक वांटो घेतलो त्या प्रसंगाचो पडला आसूये किंवा खबर नासूये मोल. जर तर हे गोंय महाराष्ट्रात विलीन जालेलें जाल्यार आमची आयडेंटिटी अस्तित्वातूच आसची नासलेली. पुराय संवसारभर आमी जे गोंयकार म्हणून वर्रात मिरयतात तेच खंय तरी आमी महाराष्ट्रीयन किंवा महाराष्ट्रांतल्या एका भागातलो जिल्लो किंवा कोकण किनारपट्टींतलेच खंयचे तरी एक म्हणून आमची वळख आसपाची. मात्र ह्या ओपिनियन पोलान आमकां आयज खरी वळख करून दिली गोंयकार म्हणून. आनी फुडें खूब कितें संघर्श घडले हाचेर जर भासाभास करतले जाल्यार आमकां गरज आशिल्ली ती म्हणजे कांय जाणकारांची, ज्यांच्यांनी हे अणभव प्रत्यक्षात पळयले, तांचे रिसर्च केलो. ताका लागून आमच्या बरोबर आमच्याच परिवाराचे मुख्य गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर आमच्या बरोबर आसात. तांकां गोंयचें राजकारण आसूं किंवा पर्यावरण अशा खुबशा विशयांचेर तांचो दांडगो अभ्यास आसा. त्याच बरोबर कोंकणीचे तज्ञ दामोदर सर आमच्या बरोबर आसात, दामोदर घाणेकर. आणि ज्या जनमत कौलात मोलादीक वांटो घेतलो, जे गोंय शाहीर म्हणून तांची वळख आसा, ते बाब उल्हास बुयांव हांचे सुपुत्र सिद्धनाथ बुयांव, ते लेगीत आमकां ह्या सगळ्या गजालींची म्हायती दितले. आणि अशी ही आमची आजची ही गोंय अस्मितायेची कार्यावळ रंगतली अशी हांव आशा करतां आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करता. हांव घाणेकारा कडेन सगळ्यान पयलीं येवंक सोदतां. घाणेकार तूं कितल्या वर्सांचो आशिल्लो? हांव 11 वर्सांचो आशिल्लो. पूण तुका याद आसा? म्हाका खुबशी याद आसा. आनी हें पद उल्हास बाबान गायलां थंय माशेलान बरी कार्यावळ जाली. त्या दिसा आमची जात्रा आनी आमी इश्कोलान मागीर रातचे जात्रेक वताले. म्हज्यो भयणी गेल्ल्यो, आरे म्हणटाली काय बरी कार्यावळ जाली उल्हास बाबाची पद. म्हाका कितें जालें सामकें, कित्याक आमी ते उमेदीन आशिल्ले. सिद्धनाथाक कसलीच याद आसपाना नाशिल्लो. पूण ही पदां तुवें ताच्या तोंडांतल्यान आयकल्या? आयकल्या खूब फावट आयकल्या. सर शाहीर बुयांव जेन्ना तेंच्यांनी ही पदां सादर करताले आनी तांकां टक्कर दिवपा खातीर जे महाराष्ट्रांतल्यान शाहीर आयिल्ले अशें आमी आयकलां. तेंचे कितें पवाडे बीन अशे तांचे पवाडे बीन शाहीर साबळेक टक्कर दिवपाक उल्हासान म्हाका दिसता हें मनोहर आयलें न्ही. मनोहर आयलें पद. मनोहर सामको मनोहर सरदेसाय तेन्ना ताजी गरज आशिल्ली. तो फ्रांसासावन आयिल्लो, फ्रेंच शिकयतालो, ताचेर एक प्रभाव ताका पळोवपाक लोक गर्दी करतालो. अशें तरेचें वातावरण आशिल्लें. आनी मनोहर राय ज्याचे आमी सद्या जल्मशताब्दी मनयतात, ताणें इतली अशी पदां त्या वेळार बरोवन दिली, एका फुडली एक पदां, आनी ती गाजली. म्हणजे ह्या सगळ्या चळवळीत कलाकारांचोय खूब मोलादीक वांटो आसा अशें म्हणूया. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणन पळय, हांवें परत म्हणलां, गोंय मुक्तीची चळवळ आनी ताजे नंतर ओपिनियन पोल ह्या सगळ्या चळवळींनी मुख्य कोणें जर नेतृत्व केलां, भाग घेतला जाल्यार सगळे आशिल्ले कवी, लेखक आनी विचारवंत. गोंयचेच हातून पळय, गोंयचे मुक्ती लढ्यान सगळे जे जे कोण पळय आमचे इंटलेक्च्युअल सगळे इंटलेक्च्युअल, टीबी कुन्ना धरून ते भेमरे धरून ते राम हेगडे धरून ते सगळे आशिल्ले. पूण हे फुडारी एक्झॅक्टली. आनी ओपिनियन पोलान तर सगळे तरुण, रवींद्र बाबान म्हणलें तशें रायटर आनी फायटर. आनी तुवें लक्षात महाराष्ट्र सगळो देविल्लो गोंय गिळून उडोवपा खातीर. आनी महाराष्ट्रांतले व्हडले व्हडले रथी महारथी आशिल्ले
तांकां टक्कर कोणें दिवची? गोंयचे 18 वर्साचे 20 वर्साचे हे जे ल्हान भुरगे रस्त्यार आयले आनी ते ताणें पदां रचलीं, मेळावे घेतले, लोकांक एकठांय केले आनी जी कितें स्फूर्ती दिली पळय न्ही ताणें तें वचून आमकां याद आसा. म्हणून गोंय वाचलें. कशे पद्दतीन व्हडले मतांचो फरक न्ही, कारण गोंयचो एक घटक सामके स्वताक महाराष्ट्रवादी मानतालो आनीक तो कितें गोंयचे विरोधक अशें न्ही, आमचेच भाव न्ही. मडगांवकारां आमकां दिसता की साश्टीकार सगळे आमी हातून रावले म्हणून, कित्याक तांकां साश्टींतल्या पेटयेंतल्यान मागीर ते हो निकाल लागलो अशें म्हणटात. गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो हें गाणें सुद्दां ह्याच हातूंतलें दिसता न्ही. मनोहर बाबान बरयल्लें तें. मनोहराय सरदेसाय गायताले उल्हास बाब. तेन्ना त्याच वेळार बरयलें गाणें तें. आनी म्हाका दिसता तें राजू बाब तें गीत गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांक जायत जागे गीत आयजूय ते कसले म्हणजे एज्युटेशन आसूं कितें आसूं सारकें म्हणजे लागता तें गीत सारकें. म्हणजे गोंयकारांक एक स्फूर्ती दिवपी, तांकां उठोवपी, तांचे भितर एक चैतन्य निर्माण करपाची एक शक्त तें तूं संगीताबाईन जें पळय म्हणलां हय तें म्हणटात. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय आशिल्लें की मनोहरराय सरदेसाय बरोबर आनी म्हणजे हांव ते लेख वाचतालो तातूंत उल्हास भुंयानूच बरयलो, बाबानूच बरयल्लो. म्हणजे सर्गेस्त बाकीबाब बोरकर हांचें एक गीत आसतालें 7 लाख गोंयकार आमी युग हय. मागीर शंकरबाब भांडारी हांचीं गितां आसतालीं. मागीर दासराज तेलंग, सर्गेश दासराज तेलंग, गजानन रायकार, विजयबाई सरमळकर अशीं हांचीं गितां आसतालीं सगळीं. ती 2 गितां आशिल्लीं गोंयच्या म्हणजे गोंयकारांनी जायत जाग्याचें. इतलें म्हणजे सुंदर गीत तें. शेतकारानो मुणकारानो जणकारानो गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. तुम्ही म्हणपा म्हणजे बरोबर गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. अजून आसात नाडपी हांगा, अजून आसात पिडपी हांगा, अजून आसात नाडपी हांगा, अजून आसात पिडपी हांगा. तरणे पूण हाणगे तुमी अजून कशे रावले ओगे, अजून कशे रावले ओगे. हड्ड्यांतले इंगळे आयज, हड्ड्यांतले इंगळे आयज धगधगून जावं दी जागे, धगधगून जावं दी जागे जायात जागे. गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. कुणब्यानो खणप्यानो चिरप्यानो बांदप्यानो मागली भीक पुरो जाली कट्टी आतांच फोडचेली. खणखणीतय दोनी हातांत खोस जमून घेवचेली, खोस जमून घेवचेली. रट्टल्याक रावंदी रडत आडावपेचेर मारत कोण. पोटा खातीर कित्याक मरप तुमचे जळव तुमचे रोड, तुमचे जळव तुमचे रोड. हाडात कुदळ धरात कोरे, हाडात घाला घामा सारे. जमनींतल्यान माणकावरी पीक काडात मोतयाचे, माणकावरी जमनींतल्यान पीक काडात मोतयाचे जायात जागे. गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. निमणे ताजे बरें चाल आशिल्ली. येवं दी हुंवार येवं दी मोडा, काटे कुटे वचू दी फुडें, मुळा सकट झाडां पेडां मोडून वचूं वयो आडे. मोडचें आसा मोडटले, झडचें आसा झडटले. पावल पोके हुपतले, उरतले तें व्हडलें जावन सगळी भूंय भरतले. चारय दिको फोडून आतां उजवाडाचे वावदी जागे, उजवाडाचे वावदी गोगे जायात जागे. गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. गांवकारानो जायात जागे जायात जागे. सर पण ही जी सगळी सॉंग्स तुम्ही आता म्हणटात ती खंय तरी अशी पळोवपाक अशी आयच्या तारखेक सुद्दां ती लागतात अशी. हय गोंयकार आयज जागे जावनात आनी गोंयकार खंय तरी जागे जावपाक जाय हें आयच्या तारखेक सुद्दां जाय अशें दिसता. खंय ताणें म्हणलें तशें खंयचेंय आंदोलन आसत किंवा कोंकणीचे मेळावे आसत न्ही, ही पदां म्हणटात. एक परत एक चैतन्य जागोवपाची एक स्फूर्ती येता बेसिकली. एक म्हणजे जागोवपाचें एक म्हणजे 20 वर्सांनी परतून ताणें राजभास आंदोलना वेळार ही म्हणलें आझाद मैदानाक आसताली. तुमी आतां जे म्हटलां ते भाशेन पयलींचे जे पिळगी आशिल्ली यूथ स्पेशली तेमी खूब चळवळ केली. ते दे वर एट द फोर फ्रंट, दे वर ऑलवेज एक्टीव. तुमकां आतां दिसता आतां ज्या भाशेन गोंयांत चल्लां तें आमची ही पिळगी तुमकां दिसता
त्या लोकांक सुद्धा whether they also have the same spirit of yesteryears, do you think? Ranekar can speak better on this. आता सगळं स्पिरिट जाला. तुमकां कितें अशें डिफरन्स कितें दिसता? आता खरं म्हणजे त्या वेळार अशी चळवळ जाताली लायक इवन फॉर बस तिकीट हाफ तिकीट आम्ही केली हय, नाही, तुम्ही विद्यार्थ्यांनी केली. केली. आता विद्यार्थी काय आता काहीच ना. सगळे- I don't see the सगळे youth on the सुसेगाद. streets. There is hardly any youth movement on the street. सगळे सुस्त झाले. ना सर सुशेगाद अशें हांव म्हणपा ना, कित्याक आयज विद्यार्थी म्हणत किंवा यूथ म्हणत तांकां खंय तरी एक भंय आसा. तो भंय तांकां खंय तरी आडोवन कसलो भंय? दवरता. कसलो भंय? प्रत्येकाक सर गोंयान आतां एक कल्चर असो जाल्लो आसा की प्रत्येकाक आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय. आवय बापूय सुद्दां गव्हर्मेंट जॉब. आमच्या वेळार लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळटाले, हय. पूण आमी तरुण भुरगे रस्त्यार आसताले. पूण आतां युनिव्हर्सिटी वॉज ऑन द रोड. आमी जे रस्त्यार शिकल्यात आंदोलनांतल्यान, मेळाव्यांतल्यान किंवा एकठांय येवन, ते कॉलेजीन सुद्दां शिकनाशिल्ले. पूण सर आतां गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार ना पूण गव्हर्मेंट जॉब कित्याक जाय तुमकां? हांव तेच म्हणटा, प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब जाय नॉट टू वर्क. गव्हर्मेंट जॉब जाय करप्शन करपाक. गव्हर्मेंट जॉब जाय कसलेंच काम नाका, कितलो वेळ सुशेगाद रावपाक. सुशेगाद रावपाक. Exactly. सो ही प्रवृत्ती मोडून काडपाक, कारण गव्हर्मेंटांनी लोकांक आपल्याचेर पातयेवन दवरले, ते लोक आपल्याक हें उरतले म्हणून. तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवप, बोवाळ करप ना, आनी तांकां सांगप तर तूं गव्हर्मेंट जॉब मेळटलें म्हणून. आनी सिस्टमॅटीक एक स्लेवरी टायप जाल्ली. एक्झॅक्टली. You all are of that generation which has seen the governance of those days, and you all have seen the governance now. So what is the difference that you find? And now there is always, we've seen always every day somewhere or the other there's something of the scams that is coming in the newspapers. So तुमकां कितें दिसता? आमी आज उलोवपाक आयले ते पॉलिटिक्साचेर न्ही आयच्या. आमी उलोवपाक आयले ते त्या वेळा वयल्यो यादी जागोवपाक. सो म्हाका दिसता अशें की मोर देन आयचें पॉलिटिक्स, हें असलें पॉलिटिक्स जायत रावतलें. म्हणटकीर अशे तरेच्यो प्रोग्राम्स आमी करीत रावचे पडटले, लोकां भितर ह्यो यादी जागोवच्यो पडटल्यो, तांकां परत परत याद दवरची पडटली की तूं तुजे स्टेटीन भितर आज आवटसायडर जाला. तुका हें राज्य पळय जें मेळ्ळां तें सोंपें मेळूना. तुका मुक्ती खातीर लोकांनी झूज केलें. ताजे नंतर जे पळय कितें ओपिनियन पोल जालो तातूंत भितर लोक झुजले. सो हें सगळें इजी नाशिल्लें, तरी लोक मेळ्ळा. सो ते इजी अशें घेनाकात. अजुनूय तुमकां संघर्श सतत करचे पडटलो. सगळ्यांक जर गव्हर्मेंट जॉब जाय पडले जाल्यार गोंय कोणें सांबाळपाचें? अरुण कामत गंभीरपणान बरयता, वाचता. तर म्हजो एक प्रश्न आसा, म्हाका सदां घाणेकार बाब उत्तर दिवंक शकतलो. आमकां 19 डिसेंबर 1961 मुक्ती मेळ्ळी आनी जानेवारी 1967 ओपिनियन पोल जालो. सो सादारण हो मदलो 4-5 वर्साचो जो काळ आसलो पळय, तातूंत कारण सुरवातीन नेहरू, हांवें अशें वाचलां की नेरून सांगलेलें की 10 वर्सां तरी गोवा वील बी युनियन टेरिटरी, आनी मागीर फुडलो विचार करया. सो तो 5 वर्सां पयलीं ओपिनियन पोल जालो, जाचे खातीर लॉबिंग म्हाका दिसता पुरुषोत्तम बाब काकोडकरान केल्लें. सो हो मदलो जो 3-4 वर्साचो कालखंड आसला तो नेमकें कितें घडलां तें तुमकां आयडिया आसा? म्हणजे कशें कितें जालें? हांव तेन्ना भुरगो, पूण ते हांव वाचून आनी आयकून जाणा आनी भावून सांगिल्ली गजाल. मागीर ते महाराष्ट्रवादी सदां उठून बोवाळ करप, खंय जालाच पाहिजे, जालाच पाहिजे, म्हणजे कितेंय तरी करात हाजेर अशें. कितेंय तरी करा, कितें तें कोणाक खबर नाशिल्लें. हांव तुका हाजे मरे आनीक फुडें सांगूं शकता. कितें जालें की जेन्ना पयलीं इलेक्शन जालें 1963, त्या इलेक्शना भितर कितें जालें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ती इलेक्शन स्वीप केलें. तातूंतल्यान एक मॅसेज आयलो की अरे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो MG पार्टी आहा तेजो मेन तत्व, तेजें मेन धोरण आहा महाराष्ट्रान गोंय विलीन करप, तें जिखलें जाल्यार इजी आतां महाराष्ट्रान वतलें. आनी तांणी सरकारान आयल त्या बरोबर एक पयलो ठराव केलो की महाराष्ट्रान विलीन करात गोंय. ताजेर बोवाळ सुरू जालो की पॉलिटिक्स अशें विधानसभेच्या इलेक्शनांतल्यान आमी हें करूं शकनात की महाराष्ट्रान वचप काय ना. सो तेन्ना मागीर म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटान इंटरफियर केलें. नेहरून तेन्ना सांगलें की ना, हाजे खातीर आमकां इतलो दीस कांट बी डन. एक तुमी इलेक्शन जिखलें म्हळ्यार महाराष्ट्रान वचप अशें न्ही. आनी तातूंतल्यान जी पळय कितें चळवळ, ताजे नंतर 63 to 67 वेगवेगळ्या लेवलाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर येवपाक लागलें. वेगवेगळे एक ताजो भाग आशिल्लो पुरुषोत्तम काकोडकर उठून ऋषिकेश वचून बसलो आनी तो नाच जालो तांगलो. अशें तेन्ना बातमी आयल्यो की पुरुषोत्तम काकोडकर कोणी ते जितच मारलो, पूण तें तशें नाशिल्लें. पूण पुरुषोत्तम काकोडकराचो मागीर कॉन्ट्रॅक्ट सोदलो गेलो. मागीर हांगच्यान शिष्टमंडळ नेहरू कडेन गेली. हे सगळी जी पळय लॉबिंग, चर्चा, पॉलिटिकल प्रेशर्स हे 3 ते 4 वर्सांनी जाली. आनी तातूंतल्यान
ताजें कारण खरेंच कौतूक दिसता की आनी खंयच जावं नासलो तो पर्यंत आनी असो ओपिनियन पोल जावप विच वॉज अ व्हेरी हिस्टॉरीक थिंग. कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केलो, स्पेशल ओपिनियन पोल गोंयांक दिलो, आतां खंयच ना. मागीर सिक्किमाक जालें 75 एक दोनूच जाले, एक 75 सिक्कीम आनी वो गोवा. सो पण दीस वॉज द फर्स्ट थिंग, म्हणजे फर्स्ट टायम असो जालो. सो ताजें खूब हें दिसता. पूण हांच्यानी म्हणलां तशें की आयज म्हणजे ओपिनियन पोलाची खरें हें कितें आसलें की आमचें अस्तित्व राखून दवरप, आमची अस्मिताय टिकोवन दवरप. आयज ती आमी खंय तरी शेणत चल्ल्यात. ताजें कारण सगळें आमीच आसा. वी कॅनॉट ब्लेम अदर्स. आमीच आमचे जागे विकतात, आमीच आमचे बिजनसीस सोडून दितात, आमीच आमचे सगळे सत्व आसा ते विकूंक बाजारान दवरला फक्त पयशा खातीर. सो वी कॅन ब्लेम अवर सेल्फ फॉर दॅट. हांव सिद्धांत ह्या सगळ्या भितर तरुण भुरगो तूं जा, तरी तुजें जरी खाड पिकलें असलें तरी. सो म्हाका सांग, तुज्या भितर हें पळय रगता, कारण तूं मदीं मदीं पॉलिटिक्सांनी लुडबूड करता, मदीं मदीं तूं पदाय म्हणटा, तूं ऑर्केस्ट्रांनी आसा, चाली दिता. ह्या सगळ्या हातूंत हें कितें चल्लां आमचें गोंय तुका दिसता? गोंयान स्कॅमाचे आनी हें खूब आयकुपा येता. आनी म्हाका दिसता खूब जाणां जालां की म्हाका आनी कित्याक पडलां की जाता तें चल्लां तें चल्लां अशें एक हें चल्लां. त्या वेळार तशें नाशिल्लें, सगळे उठले. म्हणजे तुमी म्हणटे प्रमाणे उदळ यंग म्हणजे सगळेच युवा आशिल्ले तेन्ना. उदय बाब धरून, उल्हास भुयां धरून सगळेच युवा आशिल्ले आनी सगळे म्हाका दिसता 23-25 सकयल आशिल्ले. सगळे युवा भायर सरले आनी ताका लागून आमचें हें अस्तित्व उरलें. आज समज तूं खंयच्या आमदाराक सांगपाक गेलो, अरे ओपिनियन पोला लागून तुमी आसात, तें आयकून घेवपाचें तांचें अरे आमी इतले पयशे मोडटा आनी आमी निवडून येता म्हणटा ते. खंयचे ओपिनियन पोलांनी कितें तें कोण आयकून घेवपाची तयारी नासता. सो म्हाका दिसता की तुवें म्हणलें की तूं पॉलिटिक्सांनी आसता गरज आसा म्हणून आसता. येवपा जाय, भुरग्यांनी पॉलिटिक्सान येवपा जाय आनी फुडें सरपा जाय. सो आमकां कितें दिसता हें आमकां बऱ्याक पडपाक शकता थंय आमी आमचो आदार आसता, मुखार सरतात आमी. आनी कितेंय समज रॉंग जाता, वायट जातात, ताजेर आवाज उठोवपाक आमी सदांच मुखार आसता. ओपिनियन पोल म्हणलें काय जॅक सिकेरा बाबाचें नांव तशें येता. तर हांव खंय तरी वाचतालें तेन्ना जॅक सिकेरा बाबान पयलीं डेलिगेशन घेवन जेन्ना नेहरूंक कडेन गेले, नेहरू भायर पडले. मागीर ताच्या नंतर शास्त्रीं कडेन गेले, शास्त्री ताशकंदाक भायर पडले. ताच्या नंतर मागीर इंदिरा गांधी येवन मागीर हें फुडें गेलां. सो त्या बद्दल त्या ओपिनियन पोलाच्या हिस्ट्री बद्दल राजू तुजे कडल्यान कितें तरी? न्ही, ओपिनियन पोलाची हिस्ट्री म्हळ्यार कितें की ओपिनियन पोल जावन आतां जवळ 60 वर्सां जालीं आनी प्रत्येक जाणाक दिसता आपूण ओपिनियन पोलाचो बापूय म्हणून. सो आमी आमची पिळगी जी अभ्यास करता ह्या विशयाचेर, पॉलिटिकल अभ्यास, तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली भायर येतात. विशेशतः हांवें एका कोंकणीच्या फुडाऱ्या कडल्यान कांय वर्सां पयलीं जें बेळगांवां अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जाल्ली तेन्ना हांवें आयकल्लें की जॅक सिकेराक ओपिनियन पोलाचो बापूय म्हणपाकूच जायना. आनी जॅक सिकेराक कित्याक जाता, कारण कॅथलीक समाजाक स्वता आपल्यान अस्तित्वात सोदता तेन्ना ताका दिसता की ना कोण तरी एक लिडर आसा अशें दाखोवपाक जाय म्हणून ते जॅक सिकेराक मुखार काडला. जाल्यार उदय भेंब्राचें आतां एक नवें पुस्तकूय आयलां की ताणें ओपिनियन पोल ताजे नंतर जाल्ली कोंकणी चळवळ हाजो आढावा घेतला. ताजी एक मुलाखती आमी गोमंतक टायम्सान घेतली. तो म्हणटा ओपिनियन पोलाचो संपूर्ण पद्दतीन बापूय हो जॅक सिकेरा आसूंक शकना. जॅक सिकेरान कांय मोठें म्हजे कोतान म्हाका जर विचारचें न्ही जाल्यार ज्या पद्दतीन कॅथलीक मतां पडलीं, कॅथलीक मतांक लागून ओपिनियन पोल जिखलो हें आमकां दिसपाक जाय. कारण चड फरक नाशिल्लो. एक्झॅक्टली तो असोच वचपाचो. सो कॅथलीक समाज भायल्यान आयलो, जे गोंयकार म्हणत खंय खंय जे शिंपडून देशभर जगभर पाविल्ले जांकां शक्य जालें ते सगळे आयले. चर्च धर्मसंस्थेन सामको नेटान प्रचार केलो. कॅथलीक समाजांतले कलाकार, तियात्र हांणी मोठे मोठे चळवळ केली. सो तांचें योगदान प्रचंड व्हडलें. आनी दुसऱ्या अर्दान जॅक सिकेरा म्हणजे पॉलिटिकल जी पळय कितें निमाणें कशें लोकांक उठोवपाचें काम आर्टिस्ट करतातच, कलाकार करूं शकतात, पदां म्हणप किंवा सभा घेवप हें चलतालें. पूण पॉलिटिकल जागृती खूब, कारण पॉलिटिक्स हो मनशाक करेज दिता. सो तांणी जे म्हाका इराम सिकेरा जेन्ना निमाणेच्या काळान म्हाका बरो लागीं आशिल्लो. इराम सिकेरान ताजो पूत इराम सिकेरान एक दीस म्हाका बरें सांगलें ताजे घरा कडेन कला अकादमी मुखार ताजें घर की आमी आयकताले तेन्ना की महाराष्ट्रांतल्यान लिडर येताले, तांचे शाहीर येताले आनी गोंयकारांक उवेकताले. म्हणजे कोण हे गोंयकार, तुमी फूल सिटीजन न्ही, तुमकां जर पूर्ण दर्जाचे नागरीक जावपा जाय तुमी महाराष्ट्रान येवचें पडटलें ना. आनी गोंयकारांक कितें म्हणटाले. सो हें तो म्हणटा आमकां तें आयकून सामकें राग येतालो
त्या रागांतल्यान ही जी पळय राजकीय चळवळ सुरू जाली ती जाली. पूण एक गजाल सामकी खरें की जॅक सिकेरा आनी ताजो पळय जो त्या वेळा वयलो पळय जे होल्ड आशिल्लो तो होल्ड जबरदस्त आशिल्लो. कारण ताणें कितें उलो मारलें जाल्यार लोक मोठ्या प्रमाणाचेर येताले आनी चर्च संस्था सामकी तेन्ना एक सादूर जावन एक बारीक पळयताली. कारण सगळ्यांक अल्पसंख्यांकांक सगळ्यांक दिसतालें की महाराष्ट्रान जर गेलें येदो व्हडल्या दर्यान आमी ते खसखस अशें म्हणटात तशें की आमचें अस्तित्वच ना जातलें. सो ही चळवळ त्या वेळार जाली आनी म्हजे कोतान 60% वयर जर कोणाच तातूंत भितर जर एका मनशाचो किंवा ताज्या गटांत जर कोणाचो जर चड प्रभाव जालो तातूंत जॅक सिकेरा आसा. सो एका अर्दान जॅक सिकेरा, दुसऱ्या अर्दान कोंकणीतले हे त्या वेळा वयले तरुण लोक जे सामके बंडखोर प्रवृत्तीचे आशिल्ले ते राष्ट्रमता सारकें एक वर्तमानपत्र. राष्ट्रमत तर कशें जालें तें खबर. राष्ट्रमता फाटल्यान एकलो नाशिल्लो, कितलेशे साबार उद्योगपती आशिल्ले, साबार खनीज लीज होल्डर आशिल्ले ते उबे रावले. राष्ट्रमतान भितर सगळें काम ब्रह्मास्त्र खूब लोक बरो परिणाम जालो अशें म्हणटात की राष्ट्रमताचें एक लक्षांत धर हें सगळी चळवळ न्ही इंटलॅक्च्युअल लेवलाचेर उरली. सो निमाणें सकयल वचून काम केलें तें कोणें केलें? चर्चीन केलें. सकयल वचून काम खूब लोकांनी केलें, अननोन हिरोज ते आमकां खबर ना. पूण राष्ट्रमत कोण वाचताले? एक वयलो समज राष्ट्रमत सर्क्युलेशन कितलें आसतालें? हांव जेन्ना आज इव्हॅल्युएशन करता चडांत चड आसतालें 2-2.5 तेन्नाचो गोमंतक कितलो हजार खपतालो? चडांत 7 ते 8 हजार खपतालो. कारण शिक्षीत गोंय मुक्त जावन फकत 6 वर्सां जाल्लीं. त्या वेळार शाळा नाशिल्ल्यो, शिक्षणाची वेवस्था नाशिल्ली. सो पेपर वाचपाचें प्रमाण कमी आशिल्लें. सगळोच मिळून म्हाका दिसता इंग्लीश मराठी पेपर मिळून म्हाका दिसता चडांत चड 20,000चे वयर एकूण सर्क्युलेशन नाशिल्लें. तो ताका लागून वयले थरा मेरेन लोक पेपर वाचताले. सकयल जे लोकांक पळय कितें जे चळवळीन हाडून तांकां घरांतल्यान भायर काडून भायल्यान गोंयान हाडून तांकां मतदान करपाक लावप, मतदान केंद्रावर व्हरप, हाजे खातीर एक चळवळ लागता. ती चळवळ वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी चलयल्या. आनी हांवें म्हणलें त्या वेळा वयले पाद्री खूब जाणी ते शिक्षीत तो वर्ग ते गोंयचे बद्दल जाणविकाय आशिल्ले. तांकां गोंयच्या अस्तित्वा बद्दल, गोंयचे अस्मिता हो जो पळय शब्द परत वापरतात, हो अस्मिता हो शब्द ओपिनियन पोलान आयलो आनी ताणें गोंयकारां भितर एक अस्मिता निर्माण केली. आज सुद्दां त्या अस्मिता शब्दाची धग न्ही आमकां सगळ्यांक लागता आनी आमी परत गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आयलो त्या बरोबर आमी तो अस्मिता शब्द वापरतात. ह्या हाजेर एक तुजें आतां पद जावपाक जाय. आनीक ल्हान अशी ती याद म्हणजे हांवें तितलीच बरोवन दवरिल्ली आसात. मुखाल्लें हें खबर ना. एक अशें आशिल्लें उल्हास प्रेमले हें जमचेलें ना रे बाबा जमचेलें ना. जमचेलें ना रे बाबा जमचेलें ना, जमचेलें ना रे बाबा जमचेलें ना, दुसऱ्याची चाकरी जोंदळ्याची भाकरी खावचेलें ना, हय खावचेलें ना. आमी तांची चाकरी करचे ना आनी जोंदळ्याची भाकरी मारता आमी खावचे ना. आज अशें म्हणटा न्ही गो गंवा परस जोंदळ्याची भाकरी बरी म्हणून. आमची खोप आमकां व्हड, तुमचो बंगलो तुमकां जड, खोप आमगेली मोडून आमी बंगल्याचे भितोडेक वचचेले ना, हय येवचेले ना, जमचेले ना रे बाबा जमचेले ना, जमचेले ना रे बाबा जमचेले ना, दुसऱ्याची चाकरी जोंदळ्याची भाकरी खावचेले ना, हय खावचेले ना. आमी जेवतात शीत कडी, तुमी खातात श्रीखंड पुरी, आमी जेवतात शीत कडी, तुमी खातात श्रीखंड पुरी, तुमच्या भशेन चटणी भाकरी खावचेले ना, हय खावचेले ना, हय जमचेले ना रे बाबा जमचेले ना. ही कशी आशिल्ली गितां तेन्ना म्हाका दिसता की सामकी मातयेंतली गितां म्हणल्यार आतां म्हणजे जें लागता काळजाक हात घालता डे टू डे जें लागता आमकां. म्हणजे तुमची बाबा आमी पाव खातात नाल्यार पाव भाजी खाता अशें म्हणया आमी, थंय जोंदळ्याची भाकरी खातात, शीत कडी श्रीखंड पुरी. कल्चरल हातूंतल्यान जेवणांतल्यान मनशाचें अस्तित्व संस्कृती ताजें अस्मिता ठरता न्ही. सो रवींद्र केळेकरांनी बरयलां तो ताका पयलीं कोंकणीचें आनी गोंयचें अस्तित्व आपलें अस्तित्व केन्ना कळ्ळें जेन्ना तो मुंबय आशिल्लो. सो ताका एकल्यान म्हणलें चल तुका आपूण जेवण खंय तरी चल आमी जेवपा या. आनी ताणें खंय तरी हॉटेलान गेले खंय जाल्यार थंय ताणें भाकरी आनी कितें दिलें. ताणें म्हणलें अरे हें आपलें जेवण न्ही. तेन्ना ताका कळ्ळें मागीर आपलें जेवण कितें.
मागीर तो सोद घेवपाक लागलो. अशें खूब लोकांच्या बाबतींत जालां की ना. मागीर तेन्ना कळ्ळें की आमचें कल्चर महाराष्ट्रीय न्ही, आनी महाराष्ट्रीय जर कल्चर आमचें न्ही जाल्यार आमचें कितें कल्चर म्हणटकीर मागीर सोदपाक लागलें. मागीर शीत कडी हें आतां म्हणटा पाव उणो बरो अशें म्हणजे आमची कोंकणी कल्चर म्हणया, Exactly. संस्कृती, कोंकणी संस्कृती. आनी हे कोंकणी संस्कृती भितर हें सगळें येता. जेवण आयलें, सगळें वेगवेगळें गोंयचें जेवण आयलें. बरोबर. मागीर इल्लेशें रातचें मारपाचें तें. महाराष्ट्रान वचूंक जाय हाच्या फाटली भुमिका कितें आशिल्ली? कित्याक लोक महाराष्ट्रान वचूंक? आनी एक सांगता हांव, खूब लोकांक दिसता की महाराष्ट्रवाद जो पळय हाडलो तो कोणें हाडलो काय म्हणून. हेच मडगांवचेच जे पळय मेन विद्यानिकेतन बी आज जे पळय कितें वेगवेगळे संस्था हेच लोक महाराष्ट्रान वचपाचे, ही सगळी फिलॉसॉफी तेच. दोनूय अर्दान आमी जेन्ना टू बी व्हेरी प्रिसायज सामाजीक हें जर काडपाचें आशिल्लें, शिक्षीत वर्ग कोण आशिल्लो? शिक्षीत वर्ग आशिल्लो बामण आनी बाकीचे ते दोगूय जाण एक अर्द मराठीवाद घेवन बशिल्लो, एक अर्द कोंकणीवाद घेवन बशिल्लो. विद्यानिकेतन ग्रूप पूर्ण मराठी आनी महाराष्ट्रवाद घेवन बशिल्लो. सो समाजांतले तेच घटक आशिल्ले, तांचेच भुरगे. आतां उदय भेमराव, ताजो बापूय लक्ष्मीकांत भेमराव वो पूर्णतः मराठीवादी आनी महाराष्ट्रवादी, आनी ताजो चलो ताज्याच घरान कोंकणीवादी जाले. सो पिढ्यो, 2 पिढ्यो एकामेका उर्दू बरवल्यो. त्याच घरांतलो बापूय आशिल्लो, चलो आशिल्लो, एकाच घरान रावताले पूण तो संघर्श करताले. हो हिंदू समाजान भितर हें खूब जालें. सो जालें अशें की गोंय जेन्ना मुक्त जाता, अशें हें आतां खुबशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी बरोवन दवरलां, मुक्त जाता हें जेन्ना कळपाक लागलें, भारत मुक्त जातकीर 47 उपरांत, तेन्ना खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक एक तर बंदखणीन आशिल्ले किंवा भायर आशिल्ले. बंदखणीन भितर सुद्दां तांची चर्चा खूब जाताल्यो. खंय चर्चा जाताली, वाद जाताले, झगडीं जातालीं अशें म्हणटात की कोणाक एकलो महाराष्ट्रवादी ग्रूप आसतलो ते म्हणटाले की आमचें कल्चर कितें, आमचें कल्चर राष्ट्रवादाचें. एक तेन्नाय हो राष्ट्रवाद म्हणून, आनी तो राष्ट्रवाद आमकां महाराष्ट्रान आमकां शिकयला. राष्ट्रवाद तांचे वेगवेगळे तांचे शाहीर, तेंचे गीतकार, धार्मीक पुस्तकां हें सगळें हें आमकां महाराष्ट्रान शिकयलां आनी आमचो महाराष्ट्र. सो आमी ह्या राष्ट्रवादा कडेन जर जोडून घेतले जाल्यार महाराष्ट्रान वचचें पडटलें. आनी आमची स्वाभावीक भाशा मराठी अशे तरेचें आयलें. दुसऱ्या अर्दान जे पळय तरूण भुरगे आयले ताणें एक बरो विचार हाडलो. तो विचार हाडलो की आमच्या गोंयान हिंदू आनी आमच्या गांवांत क्रिस्तांव, तेन्ना कॅथलीक पॉप्युलेशन समान आशिल्लें, तेन्ना की ते आनी आमी एकठांय रावतात, ते क्रिस्तांव आनी हिंदू समाज एकठांय रावता तेन्नाच गोंयचो एक इंद्रधनुश्य तयार जाता. आनी हो इंद्रधनुश्य आमकां सांबाळपा जाय. दीस इज समथींग व्हेरी युनीक इन इंडिया. हो हें जें पळय दोनूय समाजाक घेवन मुखार वचपाचें आहा तें खरें. आनी तांकां जोडपी भाशा म्हळ्यार कोंकणी, तांकां जोडपी अस्मिता म्हळ्यार कोंकणी. सो आमचें जेवण, खाण जेवण हें सगळें बांदिल्लें आसा. सो आमी हें जें पळय कितें आमचें कल्चर आसा तें सांबाळून दवरया आनी तें फक्त कोंकणी करूं शकता. अशें म्हणून एक 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 जो पळय विचार मुखार आयलो तो गोंयवादी विचार आयलो. सर तुम्ही एक आता पद म्हटलें ताजे वयल्यानूच म्हाका एक प्रश्न आयलो. तो म्हटल्यार सर हांव खूब ल्हान, हांव 26 वर्साचें आतांचें, आनी सरान जशें म्हटलें की तुमी 11 वर्सांच्यान हो जो काळ आसा तो पळयता. सर पयलींचे लोक कशे आशिल्ले आनी आतांचे लोक आसा, म्हणजे आतांचे लोक सरान जशें पद म्हटलें तातूंत की म्हणजे आतांचे लोक आसा ते बाबा म्हाका तूं दिता न्हू, चल हांव तुज्या वांगडा वयता, अशें आसा. थोडे लोक जे आसा ते तशे आसा. पूण जर पयलींचो काळ कसो आशिल्लो, म्हणजे सगळे लोक एकवटान रावताले, एकवटान समज जर खंय तरी चळवळ आसा जाल्यार एकवटान सगळ्यां वांगडा झगडोंक वताले. पूण सर आतां तशें जाता अशें तुमकां दिसता? नाही, आतां एकवट आसा पूण आतां पैसा बोलतो. तूं जर कोण चड पयशे दिता ताजे वटेन वता. नाही, तेन्नाय आशिल्ले, सदांच लोक आशिल्ले. पोर्तुगीज नाल्यार हांगा कित्याक येवपा पावले, वेगवेगळे भायल्या लोकांनी हांगा कित्याक कंट्रोल केल्यात. मनीस गोंयकार हो तसो कांय प्रमाणार सुशेगाद, कांय प्रमाणार आळशी, तांकां कोणीय चलता. इतिहास जर तूं वाचून गेलें न्ही, पोर्तुगीजांनी साश्टी कशी घेतली, तो 6-7 वर्सांचो काळ, तातूंत भितर खंय मदीं मुस्लीम सरदार येताले, तो कब्जो करताले, कांय तेंवार पोर्तुगीज येताले आनी लोक हाकाय कर दिवचो पडटा, ताकाय कर दिवचो पडटा, अशे तरेची एक मानसिकता आशिल्ली. सदांच मनीस म्हणटा पळय आसता न्ही, तो सदांच असो आळशी आसता, आपल्या कितें मेळटा तातूंत समाधानी आसता. गोंयकार इल्लो चड स्थितीप्रिय. सो चलता, आमकां होय चलता, तमकां तेंय चलता, आमकां महाराष्ट्रांनी गेले चलता, आमकां गोंयांनी रावले चलता, अशे तरेची एक मानसिकता तेन्नाय आशिल्ली आनी आजूय आसा. कितें जातलें कांय जायना अशें ना, पूण तातूंतल्यानूच एक नेतृत्व तयार जाता, तातूंतल्यानूच एक विचार मुखार येता, हो विचार आनीक घट जाता, मागीर अस्मिताची ताका एक हें मेळटा. आनी आज परत लोक उलयतात न्ही
की गोंयकार अल्पसंख्याक जाला, आमचे गोंय आमचे उरूना, भायल्यान जमनी घेतात, करप्शन वाडलां, आमकां लोकांक नोकऱ्यो मेळनात, लोक जे शिक्षीत जे वर्ग आसा हांगचो जांकां बरें शिकन गोंयचे बद्दल काम करन दिसता ते म्हणटात आमकां गोंयान भितर संदी ना आनी ते भायर वतात. मोठ्या प्रमाणाचेर एक वर्ग आज देश सोडून भायर वचपाक लागला आनी दुसऱ्या अर्दान मोठ्या प्रमाणात असे तरुण शिक्षीत लोक आहात जे म्हणटात की आमकां हांगा ना ते पुण्यान वतात, बेंगलोर वतात, हैदराबाद वतात आनी ज्या लोकांनी गोंया खातीर इतले वर्सां काम केलें न्ही तेय आतां आपल्या भुरग्यांक सांगपाक लागला तुमी भायर वचपाक जाल्यार वचता, गोंयान आमकां आतां कांय उरूना. तूं अरूण कितें तरी विचारतलो. मॅडमीन जो प्रश्न केल्लो की आमकां म्हणजे गोंयकारांक महाराष्ट्रान वचचें कित्याक दिसलें ताचें एक कारण म्हाका दिसता आनी एक अशें आसा की गोंयचे त्या काळांतले जे सगळे आसले तांचें शिक्षण सगळें मराठीन जाल्लें. सो कोंकणीक खंयची भाशा लागीं तर मराठी. केन्नाच कर्नाटक गोंयकारांक केन्ना कर्नाटकान वचचें अशें दिसूंक ना किंवा कर्नाटकान विलीन करचो काय नवो प्रश्न येवंक सदांच आयलो की महाराष्ट्रान विलीन जावचें काय ना. ताचें कारण मराठी सगळें शिक्षण जालें, मराठी कल्चर आनी गोंयचें कल्चर, मराठी भाशा आनी गोंयची भाशा खूबच लागीं आसली. दुसरें कारण म्हणजे आमकां आतां सादारण हांव ज्या उत्तर गोंयांतसून आयलो, उत्तर गोंयांत खंयचो भाग लागीं तर महाराष्ट्रा लागीं, मुंबय महाराष्ट्रा लागीं. म्हणजे बापायचे काकाचे सगळे फॅमिलीचें शिक्षण मुंबय जालां. तांचे सगळे उलोवप आसलें, बरोवप आसलें. म्हजे बापूय काका खूब बऱ्या तरेन मराठी बरयताले. म्हजे काका एक विश्वचरित्र कोशकार आसलो. तो बाकीबाब बोरकराच जावं तो म्हणटालो आमचे भितर हें आसलें म्हणजे बाकीबाब बोरकर कोंकणीवादी आनी कोंकणीचो विलिनीकरण विरोधी आनी आपूण विलिनीकरणवादी आसलो. आमच्या घरान सुद्दां म्हणजे आय बिलोंग टू दॅट फॅमिली जे वॉज सपोर्टींग महाराष्ट्रा. ताजें कारण तशेंच की आमी खूब महाराष्ट्राक लागीं आसले. मागीर म्हाका काका सदांच सांगतालो मागीर आमकां आमची चूक कळ्ळी की आमी ते चुकीचें करताले पूण तो दे वर व्हेरी क्लोज टू दॅट. सो म्हाका दिसता हांगा सगळ्या भितर एक विरोधी हातून आसलेलो हांवूच आसतलो अशें म्हणत. तुका आतां एक इंट्रस्टींग गजाल सांग. तुवें बरें सांगलें. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आसतना कोंकणी नांवाचें एक नेमाळें आमी काडटाले दर म्हयन्याक आनी तेन्ना न्ही ओपिनियन पोलाक 25 वर्सां जालीं तेन्ना आमी एक ओपिनियन पोलाचेर एक इशू काडलो आनी जे तेन्ना ओपिनियन पोल ह्या संघर्शान भितर जेणी स्ट्रॉंग स्टँड घेतिल्ले अशे कितलेशे लोक आशिल्ले. तातूंत भितर मनोहर राव सरदेसाई, सिताराम टेंगसे, पोबू आंगले असे कितलेशेच मराठी महाराष्ट्रवादी लोक त्या वेळार आशिल्ले. हांव तांकां वचून मेळ्ळो आनी त्या वेळावेळी लोकांचे मुलाखती घेतल्यो. ते अजुनूय आसा. इट्स अ व्हेरी ऐतिहासीक डॉक्युमेंट की कितें दिसता तुमकां आज. तर ताणें आमकां 25 वर्सां नंतर एक सिताराम टेंगसे जर सोडलो बाकी सगळ्यांनी म्हणलें की आमची चूक जाली. म्हाका सुद्दां काका बाबा सदांच सांगताले की आमची खूब चूक जाली ती की आमी ते. आनीक म्हाका सांगचें म्हणजे हांवें एक वाचलेलो लक्ष्मणराव सरदेसायचो एक किस्सो आसा. म्हणजे आमी मराठी केन्ना वापरताले तेन्नाचे लोक सदांच पब्लीक हाजेर गेल्या ऑडियन्स की मराठी. सो ताणें म्हणलेलें त्या मराठीक आमी ठेवणीतली मराठी म्हणटात. म्हणजे आमी कपडे कशे बरे कामाक वता कपडे बरे घालून वतात तशे ती मराठी आमी फक्त थंय वापरताले. हरशीं आमी सगळे कोंकणी उलयतात पूण आमची मराठी ठेवणीतली मराठी ती बाकीच्या मराठी भशेन नासली. तुवें बरें सांगलें अरुण बाब की पळय कसो बदल फाटल्या एक 15 वर्सां जाला. 20 वर्सां पयलीं गोंयच्या खंयचीय सार्वजनीक सभेन उलोवपाची भाशा मराठी आसताली. लोक व्यासपीठार गेले की मराठीन उलयताले. आज पळय आज म्हाका दिसता खंयच्याय सभेन खाजगी धरून ते सार्वजनीक धरून ते राजकीय कोंकणी उलोवची पडटा. म्हणजे 3 नाटकां खंयच्या जात्रेक 3 नाटकां जातात. 3य नाटकां मराठी आसतालीं. करेक्ट. 2 जालीं, 1 जालें. आतां 3य कोंकणी जातात अशी परिस्थिती आसा. पत्र बरोवपाची भाशा मुंबय आसताले ते हय लग्नाच्यो पत्रिका जाल्यो. म्हाजो एक प्रश्न आसा तुमकां राजू बाब. My father and mother voted in the opinion poll and I'm very proud about it. But आयज तुमकां कितें दिसता आयज तर हो ओपिनियन इट्स अ व्हेरी इररेलेवंट क्वेश्चन दॅट आय एम आस्किंग. आयज तर हो ओपिनियन पोल जालो जाल्यार तुमकां कितें दिसता कितें अशें जातलें. मीन्स पीपल विल ऑप्ट टू गो इन टू महाराष्ट्रा और हाव विल इट बी. सी महाराष्ट्रा एज ए स्टेट हेज फेल्ड. महाराष्ट्रा हेज फेल्ड कित्याक म्हणटा महाराष्ट्र जेन्ना पळय आमी गोंय महाराष्ट्रान घालचें अशें पळय म्हणटाले तेन्नाचो महाराष्ट्र वॉज व्हेरी व्हेरी डिफरंट. तेन्ना महाराष्ट्र वॉज द लिडर इन इकॉनॉमी. महाराष्ट्र वॉज द लिडर इन पॉलिटिक्स. महाराष्ट्राचे पळय लिडर आशिल्ले व्हडले व्हडले लिडर आशिल्ले आनी ते सबंद देशाक एक शिकवण दिताले. तेन्नाचे लिटरेचर देशान भितर टॉप आशिल्ले. तेन्ना 2च
टॉप कल्चर जशें मानताले एक वेस्ट बेंगाल, एक बंगाली साहित्य आनी मराठी साहित्य येदें व्हडलें प्रगत. सो आज 60 वर्सां नंतर महाराष्ट्राचें राजकारणी कुसलां, महाराष्ट्राच्या कल्चरांनी भितर व्हडली प्रगती जावंक ना, आनी महाराष्ट्र म्हणून जर आमी देशान काडपाक गेले जाल्यार ताची अधोगती जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. सो त्या नजरेन आज कोणाक महाराष्ट्रान वचपाचें ना, हें सामकें 100% शुअर. पूण आज आमकां गोंय म्हणूनय आमकां साल्वार आमी करनात न्ही. आयची परिस्थिती अशी आहा राजूबाब की आमी गोंय महाराष्ट्रान घालपाचें न्ही, गोंयान जे पाड घालता तांकां महाराष्ट्रान काडपाची परिस्थिती. पळोवंक गेल्यार what do you feel about cultural aspects between the Hindu community? I'm not being communal here, but I'm just saying if there is this is my personal opinion. Yeah, you express it. Don't worry. I'm expressing my thoughts. Because आम्ही पळोवंक गेल्यार आमच्या कॅथलिक समाजामध्ये I feel as a Catholic we are slowly and gradually culturally going bankrupt, but I see a lot of culture with the Hindus still. I don't know your take on this. We can't say this. हांव म्हणटा तुमचे तियात्र आज बरें वाडटा. आज कितलेशे कॅथलिक लिटरेचरान भितर काम करतात, कोंकणीन भितर काम करतात, रोमी साहित्यान कॅथलिक आसात. सो कॅथलिक म्हजे कोतान कॅथलिक सोंपले किंवा कॅथलिक समाजाचो गोंयच्या कल्चरांतलो वांटो कमी जाला अशें म्हाका दिसना. वेल्यान ते खूब एग्रेसीव जाल्यात. आनीक हांव तर अशें म्हणन गोंय साल्वार करपाक पळय आय एम मेकिंग माय स्टेटमेंट, आय एम टेकिंग स्टँड एंड मेकिंग स्टेटमेंट. गोंय साल्वार करपाक ते राजकीय आसूं, ते पर्यावरण आसूं किंवा ते कल्चरली आसूं, हिंदू परस कॅथलिक समाज 2 पावलां मुखार आसा इतलें हांव म्हणन. कारण पर्यावरण गोंय साल्वार करा म्हूण चडान चड आमकां आवाज पयलीं येतालो फक्त साश्टींतल्यान. आज ताजे प्रतिध्वनी आमकां नॉर्थ गोवान आमकां पडटात. मोपा जाले त्या लोक सामके करंदाय करीत मुखार आयले की ना मोपा आमकां नोकरी मेळचे ना, भायल्यान येवन घेतले. कल्चर गोंयचे काबार जाता म्हणून कॅथलिक समाज उलयता. सो हांव म्हणटा अशें कॅथलिक समाजा बरोबर हिंदू समाजाचें पळय जें कितें आज आवाज येवपाक लागला ताजें फूल क्रेडीट कॅथलिक चर्च आनी कॅथलिक समाजांतले जे पळय मेन कल्चरली प्रोग्रेसीव लिडर्स आसा तांकां वता. बॉम्बेच्यान सुद्दां काय कॅथलिक बीन त्या टायमार आयले खूब प्रत्येक जाण त्या टायमार ओपिनियन पोलाचे वोटिंगा खातीर बॉम्बेच न्ही गोंय देशाच्या खाची कोणच्यान आशिल्लो कॅथलिक मनीस गोंयकार सामको आवडतो त्या टायमार आतांच्या भशेन लंडन बीन थंय वचना आशिल्ले खंय ते भायर बोटीर वताले आनी खुबशे पोर्तुगीज कॉलनीज मोजांबीक बी हांगा तैमूर हांगा थंय खूब जाण मोठ्या प्रमाणाचे लोक आशिल्ले. मुंबयचे ते कोण सायमन फर्नांडीस म्हणटा गोवन टायम्स म्हणून बरयताले, तेणी खंय बॉम्बे जागृताय केली की एक्झॅक्टली आसूं शकता. कारण कितें जालें की ही सबंद पळय जी चर्च संस्था आहा तातूंत भितर गोंयकारच पाद्री सगळे कडेन आशिल्ले आनी तो एक संदेश सगळे कडेन गेलो की हें वोटींग तुमी करपा जाय आनी वोटींग केलें जाल्यारच गोंय आमचें वाचतलें. सो हें वोटींग जालें. पूण तो म्हणटा आयची परिस्थिती फ्रँकीन आयची परिस्थिती कळ्ळें की ताका अशें एक दुबाव अशें मनाक लागलो की कॅथलीक फाटल्यान आसत काय कितें हें झुजपाक. पूण हांव म्हणलें ना, कॅथलीक वयल्यान आमचे परत 2 पावलां मुखार आसात आनी हें जें पळय गोंय सांबाळून दवरलां ताजें क्रेडीट जशें तांकां वता. आजय बी जमनी विकचे न्ही, न्हंयो पिड्यार करचे न्ही, शेतां काबार करचे न्ही, हाजे खातीर कॅथलीक मनीस लड्यान सगळ्यान मुखार तो आसा. Do you think our voices are being drowned because now the people on top have become so powerful that our voices get drowned all the time? Yes. Because for me what I feel is I don't know, you all must be knowing better. After the opinion poll, I think the biggest the biggest protest I have seen is the regional plan. And of course it worked or it didn't work, I don't know that, because our mountains and our hills are still being cut. So that was one of the biggest protests that I have reported on. Yeah. See, Frankie, एक गजाल करूया की हातून भितर फक्त गव्हर्मेंटाची मिस्टेक आसा न्ही, हातून भितर आमची मिस्टेक आसा. एक चळवळ, एक राजकीय चळवळ आज परत एकदा जावपाची आसा. आज आमी ओपिनियन पोल दिसा खरें म्हळ्यार एक सोपूत घेवपाक जाय की आमी परत जागरूक जातले, गोंय साल्वार करपा खातीर अशे तरेन स्ट्रॅटेजिकली वोटींग करतले आनी बरे लोकांक जिखून हाडटले. कारण कितें जालां की कोणीय येवं पावराचेर, BJP येवं आनी काँग्रेस येवं, दॅर इज नो डिफरन्स. तुका दिसता आज BJP आनी काँग्रेसी भितर फरक आहा? काय फरक ना, सेम एक्झॅक्टली. सो फाल्यां जर समजा काँग्रेस आयली, सेंटराकय काँग्रेस आयली, अर्दी BJP आहा ती काँग्रेसीन येतली. सो कोणीय येवं जमनी विकतले, कोणीय येवं कन्वर्जन जातली, कोणीय येवं शेतां पुरयतले.
सो आमी कितले सादूर लोक आसात एजिटेशन करपाचे पयलीं आमचे भितरली एक धमका आमचे भितरलो जो फोर्स आहा न्ही तो कमी जावपाक जायना. सर म्हाका एक सांगनशें दिसता की आतां जे आंदोलन म्हटलें आमी तितून आंदोलनान पॉलिटिशियन भितर सरतात आनी आमी पळयतात तें आंदोलन ऑटोमॅटीक थोडो टायम जालो तितलोच पुरती तें गरम उरता, थोडो टायम जालो ऑटोमॅटीक तें स्लो डावन स्लो करून नाच जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हादयचें सेम डे ओपिनियन पोल दिसा 2 वर्सां पयलीं म्हादयचेर सा मोठें आंदोलन जालें, VD एक मोठी सभा जाली, पूण आयज म्हादय आमकां मेळ्ळी ना. हेजें उत्तर ना आसा. पूण तें जें आंदोलन थंय जालें त्या आंदोलना फाटल्यान कितें जालें हें फुडें कित्याक आमचे गोंयकार वचोंक शकनात? ह्या प्रश्नाचे वेगवेगळे जापो नाही ताका पॉलिटिकल विली जाय पडटा. मागीर त्या हें जेन्ना म्हणजे म्हाका दिसता 2021 हें आंदोलन जालां आसतलें, ताजे नंतर इलेक्शनां जालीं, त्या प्रमाणे लोकांनी तशें वोटींग करपाक जाय आशिल्लें. जे आंदोलना खातीर झगडटाले आंदोलनाक तांकां सरकारान हाडपाक जाय आशिल्लें. पूण मागीर खंय तरी एक आमी तातूंत चड वचपाक सोदना, कारण आज हो अस्मिताय दिसाचो प्रोग्राम पॉलिटिक्स पयस दवरून अस्मिताय दीस कल्चर आनी पॉलिटिक्स हे दोनूय अस्मिताय दीस म्हणटा तातूंत पॉलिटिक्सूच आसा, कल्चर मागीर आसा, कारण वोटींग आयलें. सिद्धार्थ बाब एक प्रश्न विचारता तुमकां. तुमी म्हटलां तांकां की एक पॉलिटिकल वील, बट वेन पीपल लोकूच रस्त्यार आयना तांकां तर म्हादय जाय, बिकॉज टुडे इफ म्हादय ड्रायज अप आय थिंक अ लॉट ऑफ लायव्स वील बी अफेक्टेड. तुमकां अशें दिसना की people are not pressurizing the politicians to no we want our म्हादय, आमकां जाय आमची म्हादय आमकां जाय. आनी हांव तुमकां बरोबर तूं म्हादयचो विशय काडलो म्हणून म्हणटा, म्हादयचेर सगळ्यांत चड करंदाय करपाक जाय आशिल्ली कोणें ती सांग? 70 लोक कित्याक एक्झॅक्टली. सो आमचें तेंच जालां, आमी जें करपाक जाय तें सोडून आमी दुसरेंच करतात. सो आमी परत पॉलिटिकलच विशय येता. लोकां भितर एक जनजागृती जावची पडटली. लोकांक कितें जालां, थोडें कितें दिलें लोक समाधान जाता. लोकांक एक लाँग टर्म लड्या खातीर तयार करचें पडटलें, आनी हे लाँग टर्म लढो जो आसता ताका पॉलिटिकलच एंगल आसता. लोकां भितर एक ती शक्ती आमकां जागृत करची पडटली. लोकां भितर भंय काडचो पडटलो. लोकां भितर फक्त सरकारी नोकरी जाय हें काडून उडोवचें पडटलें. लोकांक उज्वल फुडाराचो एक बरें कितें तरी अशें दाखोवचें पडटलें, जाचे खातीर परत एकदां एक राजकीय चळवळ आतां पयलीं जाली की एक नवे लोकांक जिखून हाडपा जाय. ताजे खातीर एक हालींच एका मनशान विचार मांडिल्लो की वाय नॉट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी, रिजनल पार्टी. अशी एक पॉलिटिकल पार्टी जाय जी कसलेच कॉम्प्रोमायज करचे ना आनी जाचेर लोकांचें लक्ष आसतलें. पीपल ड्रिवन रिजनल पार्टी जी फायट करतली. आर्चीचो कॉन्सेप्ट तो जातलो, बट इट कुड नॉट सर्वाइव. तुका कितें दिसता सिद्धार्थ, कित्याक लागून इट कुड नॉट सर्वाइव? But don't you think AAP also came up like that on the plank of corruption? But today I think there is a lot of this thing going on within AAP as well. सारकें खूब गुंतागुंतीचो विशय. कितें जाता की राजकारण म्हणलें की तातूंत पयसो आयलो. आपाकय म्हाका दिसता तेंच प्रॉब्लेम जालें न्ही, म्हणून तांकां पयशे जाय पडले लोकां मदीं वचून काम करपाक, आनी लोकांक पयशे घेतले शिवाय लोकांचें फुडेंच चलना. कोणाक तिकेट मेळटा जाचे कडेन पयशे आहात, कोणाक तिकेट मेळटा जो चड पयशे खर्च करूं शकता, कोणाक तिकेट मेळटा जाको एक समाजाची बांदिलकी आहा. समाज म्हणलं की परत त्या समाजान वयतून नोकरी दितलो काय कितें. सगळे लोक पळय ज्या पद्दतीन सगळे लोक पळय फुटल्यात, पक्षांतर केल्यात, ताणें सगळ्यांक तेंच सांगलां ना आमच्या लोकांक नोकरी मेळपा खातीर गेलो. आमच्या लोकांचो विकास आतां कसलो विकास, आनी गोंयांत विकास करपाचो उरला कळ्ळें? सिद्धार्थ कितले पूल जाले, कितले विमानतळां जाली. पॉलिटिकल विशय म्हणून राजू बाबा हांव सांगता, आमचे 10 जाण आमदार गेले ते वटेन विकास करपा म्हणून, पूण म्हाका दिसता आज फातोर्ड्या भितर ऑपोजिशनान रावन जो विकास जाता न्ही तो आनी खंयच गोंयांत जायना. म्हणजे हांव एक म्हजो स्टेटमेंट. दामोदर बाब, तुमकां आनी राजू बाबाक एक प्रश्न आसा. तुमी दोगूय पत्रकार, तुमकां दिसता की ओपिनियन पोल वॉज सच अ बीग थिंग फॉर गोवा. तुमकां दिसता देर इज इनफ अवेरनेस इन द कंट्री as to know people really know about this event has happened in Goa? tumka this I will ask you a question. Opinion poll jalo हे व्हडले इव्हेंट आमी आतां सेलिब्रेट करतात. कितले रिसर्च बुक आयली सांग पळय म्हाका. तेच म्हाका विचारूंक जाय. ताजेर म्हजे कोतान ताजेर एक PhD जाल्या. ही आमची आनी एक PhD जाल्या ताजेर राजन नारायणान कोण तरी 2 जाणांन एक पुस्तक काडलां. ताजेर ओपिनियन पोलान आशिल्ले कितलेशे लोक, चंद्रकांत किड्यान एक्टीव भुमिका दिल्ली, शंकर भाणारी आपली जॉब सोडून आयिल्लो ऑल्सो ए रायटर, अशे कितलेशे लोक आशिल्ले
जे पूर्णता भितर आशिल्ले एक 4-5 आर्टिकल्स जर बरयली ती सोडली तर ताजेर एक इन डेप्थ कशें जालें पळय खूब गजाली आसात. कर्नाटका वॉज विथ गोंयवादी लोक, कर्नाटकान पयसोय हाडून दिला की महाराष्ट्रात डिफीट करा म्हणून. सो हे सगळे लड्यान भितर पयसो कोण दितालो, कारण गाडी लागता न्ही. तुज्याच उल्हास गोंयवाच्या गाडयेन म्हणलां की नरुद्दीन मवानी म्हणून आशिल्ली ताची फियाट गाडी आशिल्ली ती घेवन वताले. तिमलो जो मायनो ताणें आपल्याला एक शावर्लेट गाडी दिली ती गाडी घेवन वताले. सो लोकां कडेन पयसो नाशिल्लो, थोडेच लोक आशिल्ले. मायनींग कंपनीज वेर विथ गोंयवादी ग्रूप, कारण मायनींग कंपन्यांक कितें दिसलें, कारण महाराष्ट्रान गेले जाल्यार मायनींग विल बी नॅशनलायज. सो हे सगळे मुद्दे खरें म्हळ्यार येवन ओपिनियन पोल कसो लढलो हाजो एक बारीक एक दस्तावेज, एक इन डेप्थ पुस्तक येवपाक जाय आशिल्लें. फ्रँकी यू आर ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, तूं हें बरोवपाक जाय मरे. आज सोपूत घे तूं बरयतलो. आनी ओपिनियन पोल म्हणटा तो राजू बाब अजून पर्यंत सरकारी अभ्यासक्रमांनी ना सारकें अभ्यासक्रमांनी ओपिनियन पोल म्हणटा तो अस्मिताय दीस म्हणजे सरकारी पातळीचेर जावपाची खूब गरज आसा, सगळे कडेन सेलिब्रेट जावपाची गरज आसा. म्हाका आनी एका गोश्टीचें कौतुक दिसता की तेन्ना आमचो गोवा 1961 मुक्त जाल्लो, आमची लोकशाही खूब तरुण आसली किंवा बाल अवस्थेन आसली म्हणून येता. तरी आसतना 1963 निवडणुका जाल्यो तेन्ना MG पार्टी आयली. ओपिनियन पोला पीपल वोटेड अगेन्स्ट MG पार्टी, म्हणजे एका अर्थान एक, आणि परत इलेक्शनात ते परत MG पार्टीक वोट केलो. म्हणजे कितले लोकांक मॅच्युरिटी आसली एक जाली. आनी दुसरे तेन्नाचे राजकीय नेतृत्वाचें कौतुक करूंक जाय. आयज जर तेन्ना सेंटराक जर म्हणजे आयची परिस्थिती आसली जाल्यार तेन्ना ते गव्हर्मेंट डिसमीस करतले आसले किंवा सस्पेंड करतले आसले आनी सेंट्रल रूल हाडटले आसले. तेन्ना ते जावंक ना. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरानूय त्या ओपिनियन पोलाचो दिलदारपणे स्वीकार केलो. आणि मागीर भाऊसाहेब बांदोडकराचें आनी एक कौतुक, ओपिनियन पोल डिक्लेअर जातकीर ताणें रिजायन जाले. करेक्ट, तो रिजायन जालो आनी ओपिनियन पोलाचो ताणें जाल्यार आपूण हें मान्य करतलो. सो हे त्या वेळा वयले लिडर, पॉलिटिकल लिडरूय कितले नैतीक. आनी एक गजाल, त्या वेळार आनी एक इंट्रस्टींग गजाल घडटाली जी मागीर शशिकला ताईन डिनाय केली. पूण इंट्रस्टींग गजाल अशी की अशें म्हणटाले की भाऊसाहेबाक खंय कोंकणीवादी फुडाऱ्यांनी वचून कन्विन्स केलो की बाबा रे पळय तूं यू आर ए वन ऑफ द एक लोकनेता तूं आनी तुजे सारको मनीस आमकां चीफ मिनिस्टर गोंयान उरिल्लो जाय. पूण फाल्यां जर महाराष्ट्रान जर गोंय गेलें जाल्यार थंय येदे व्हडले दिग्गज लिडर आहात, तुका काय मुख्यमंत्री जावपाची संद मेळची ना. त्या परस तूं गोंयाक सपोर्ट कर आनी चीफ परमनंट चीफ मिनिस्टर जे मागीर तो हयात आसा म्हणसर तो परमनंट जावुल्लो. पूण ताईन हें डिनाय केलें. ताईन म्हणलें की अशें कांय जावं ना. आनी हें हांवें बी म्हजेंय जो पळय कितें अवलोकन आसा तातूंतय म्हजें दिसलां की बांदोडकरान पलटी मारली ना. बांदोडकर आपल्या विचाराचेर ठाम आशिल्लो आनी ताणें महाराष्ट्रान वचपाक जाय हाजे खातीर प्रयत्न केले. इतलेंच न्हय तर हांव उलयतालो, हांव आतां खूब लोकां कडेन हालीं सुद्दां म्हजो आयतारा एक ह्याच संदर्भांतलो लेख येता की पॉलिटिकल सिच्युएशन कशें आशिल्लें. ह्या आयतारा हांव बरयतां, हाजे 2 दिसांनी पब्लीश जातलो. राष्ट्रमत तेन्ना घरा वतालो. खूब जाणांनी म्हणलां की महाराष्ट्रवादी जे पळय कोण वादी आशिल्ले महाराष्ट्रवादी तांच्याय घरा राष्ट्रमत वतालो आनी राष्ट्रमत हिरिरीन गोंयवादी तत्वाचो पुरस्कार करतालो. हें इतलें जावनय हाजर तसो की महाराष्ट्रवादी आशिल्ले, मडगांव खुबशे महाराष्ट्रवादी आशिल्ले, तांणी आपलें मत गोंयाच्या अर्दान दिलें काय कितें, महाराष्ट्राच्या विरोधीन दिलें काय कितें अशें जालें ना. हांव दत्ता नायक हांचे कडेन हालींच उलयतालो की अरे तुजे घरांत ताजे दत्ता दामोदर नायक हाजे घरांतले सगळे लोक महाराष्ट्रवादी, तुजे घरांतले लोकांक तुमच्या घरांत राष्ट्रमत येतालो. तुमी कन्विन्स जाले तुमच्या घरांतले तुजो बापूय तुजो आजो की एंटी मर्जर वोट दिवपाक, ताणें सांगलें अशें जालें ना. लोकांनी आयले, लोकांनी राष्ट्रमताचे तत्वाचो स्विकार केलो, ती बाजू आयकून घेतली, ती बाजू समजून घेतली. पूण हाजोगर तर सगळेच कन्विन्स जाले अशें ना. जे लोक ती तत्व घेवन बशिल्ले महाराष्ट्रवादाचे त्या लोकांनी महाराष्ट्रवादाकूच मत दिलें. पूण लुईजीन फॉलोवरचो एक स्टेटमेंट आसा, ताणें एक बूक रिलीज फंक्शनाक केलो की देर वॉज बोगस वोटींग ऑल्सो फॉर दीस थिंग. तेन्ना बोगस वोटींग म्हणजे म्हज्या शेजाऱ्यान 4 मतां दिली, 4 बुथांनी पणजे 4 कडेन ताणें वचून मतां दिली. तेन्ना शाळे पुजताली कितें म्हाका खबर ना, पूण ताणें कशें तरी तें मारलें. ताणें मेल्ल्या मनशाच्या नांवान 2 पानां सामकें ताणें म्हाका सांगलें. हें एकाच अर्दान जालें अशें न्ही, पूण तेन्ना तो एक उमेद आनी उत्साह आशिल्ले
की अरे करपाक जाय आनी तूं म्हणटा तशें आतांच वता मरे तूं जर लिंक रोखडें पुसलें तें वता खंय. आतां राजू बाबाचे आनी तुवें हेदोळ विचारिल्लो तो प्रश्न 63 ते 67 कितें जालें काय म्हणून. 63 ते 67 हांगा तांचो विधानसभा पासून ते म्हणजे विधानसभेन पासून हें झालाच पाहिजे. त्या हातून भाऊ विटलो. भाऊ म्हणजे पुरुषोत्तम काकोडकर आनी विटलो आनी गेलो. ताका कोणें सांगिल्लें खबर ना पूण तो ऋषिकेशाक सामको हिमालयांत पावलो आनी भाऊक कोणें मारलो, किडनॅप केलो, जितो मारलो, कितें कोण तरी ताजो विरोधक एकलो आशिल्लो ताजें नांव घेवन म्हणटालो ताणें बी मारूंक ना अशें गोदवयन म्हणिल्लें तें. 2-3 म्हयन्या उपरांत ताका कितें सुचलें कोण जाणा. ताणें एक पोस्ट कार्ड बरयलें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तेन्ना आनी हो शास्त्री भायर पडला तेन्ना तो थंय आशिल्लो. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान निर्णय घेतलो की इलेक्शन घेवचें म्हणून. इलेक्शन घेवचें भाऊ म्हणटा कितें म्हजो भाव जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक उबो रावलो हांव मत ताका दितलो. इलेक्शन इज फॉर फॉर्मिंग द विधानसभा. गोंय महाराष्ट्रान वचचें काय वचचें न्हय हाका इलेक्शन न्हय पर्याय. म्हणटकूच भाऊन तें पत्र बरयतकूच इंदिरा गांधीन सामको ताजो घरोबा आशिल्लो येतालो वतालो तांगेर. इंदिरा गांधीन CID धाडलें आनी सोदून काडलो ताका आनी घेवन आयले कितें तर हाजेर कितें तरी तूं पर्याय काड म्हूण सांगलें. ना काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड हॅज टेकन ए डिसिजन. ताणें सांगलें डिसिजन हो पर्याय. आतां हांवें जें सांगलें तुका म्हजो भाव जर MG उबो रावत जाल्यार हांव ताका मत दितलो. तो पर्याय न्हय ताजें हें किंवा तें. पूण निमाणें सेक्रेटरी म्हणटा ते मातशे हुशार आसतात न्हय. एक KN सिंग म्हणून कोण तरी सेक्रेटरी आशिल्लो ताणें एक सुचयलें की एक X or Y आनी ताणें ताका नांव दिलें. कितें नांव दिवचें तेंय खबर नाशिल्लें कोण. ताणें ताका KP सिंग KN सिंग म्हणलें चुकून KP सिंग. ताणें तो रेफरंडम म्हणून ना कित्याक रेफरंडम प्लेबिसायट मागूंक ना कित्याक काश्मीराक तो बोवाळ चलतालो. रेफरंडम आनी प्लेबिसायट ही नांवां काश्मीराच्या संदर्भान येतालीं म्हणून ताका नांव दिलें ओपिनियन पोल. आनी तो कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट केलो. संविधानान दुरुस्ती केली आनी ओपिनियन पोल जालो. एक न्ही सोशियोलॉजिकल फॅक्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय. सोशियोलॉजिकल फॅक्ट कितें लक्षांत धरात. पोर्तुगीजांचो निमाणचो 100 वर्सांचो काळ आनी गोंय मुक्तीचे कांय वर्सां ह्या काळान न्ही बामणाचें राज्य गोंयान आशिल्लें. तातूंत भितर बामण क्रिस्तांव बामण हिंदू हो जो पळय कितें वर्ग आशिल्लो हो सदन वर्ग आशिल्लो भाटकार वर्ग आशिल्लो आनी लोकांक ताचे भितर एक राग आशिल्लो आनी लोकांक रागय आशिल्लो. ताजें रिएक्शन तें सो लोकांक रागय आशिल्लो. सो ह्या वर्गाचो प्रभाव सोंपयतलो जाल्यार आमकां महाराष्ट्रान वचपाक जाय. महाराष्ट्रान भितर हे सगळे विरघळून वतले. एक नंबर 2 महाराष्ट्रान भितर कसेल ताची जमीन आसा. जमनीचो तो गोंयांक लागू जातलो आनी हांची कडली जमीन जाका लागून ते प्रभावी जाल्यात ती जमीन वतली. होय एक सोशियोलॉजिकल आनी आर्थीक विचार ह्या सगळ्या महाराष्ट्रवाद आनी तेन्नाच्या बहुजन समाजाच्या थिंकिंगान आशिल्लो आसूं येता. आशिल्लो आसूं येता न्ही तेच आशिल्लें. One more thing we must have missed now, because Goa has a very unique history of comunidades. Correct. Today nobody knows. I think during that time also, I think this comunidad land holdings belong, I think 90% of the land holdings belong to the comunidad. So that was also one very big issue at that time. Yes, good point. But today if you go to see, ask any young generation, they don't even know about the comunidads. Yes. Yeah, and it is very sad. Forget about, some of them don't even know what was opinion poll. Correct. Yeah. Yes. येदोळ तुवें म्हणलें थंय ओपिनियन पोलाची म्हायती महाराष्ट्रान आसा काय म्हणून. हांवें जेन्ना संद मेळ्ळ्या तेन्ना महाराष्ट्रांतल्या लोकांक हांवें विचारलां. महाराष्ट्रांतल्या लोकांक कोण कोण मेळ्ळे म्हाका तेवटेंतले विदर्भांतले बी. ओपिनियन पोल म्हणजे कितें तें प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयला. ओके. सो म्हाका दिसता लास्ट क्वेश्चन घे. एक प्रश्न. एवरीथिंग of our lives somehow is linked to politics, because all this while we were talking about भाऊसाहेब बांदोडकर, म्हणजे ह्या टायमाचे पॉलिटिशियन, त्या टायमाचे भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिक्वेरा, तांकां कितें एक प्रिंसिपल आशिल्लो, वॅल्यू आशिल्लो. त्या वेळार एक
एक पार्टी पॉलिटिक्स म्हणजे असताले हय. तुमकां दिसता आतां ते पार्टी पॉलिटिक्स म्हणजे ते अशें ह्या उरलां? प्रश्नाची जाप खरें म्हळ्यार मरे आमी दिवचे परस हांव वतां सिद्धनाथ गोयवा कडेन ताज्या गितान ह्या कार्यावळीची सुरवात जाल्ली. सो आमी NDB आमचे कार्यावळीचो निमाणें पावड्यार ताजें गीत सुरवात करून एक गीत सोंपया मरे गौरीश. राजूबाब तेन्ना एक शेतांतल्या रोवप्यानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारान एक गीत आशिल्लें सामकें बरें. आनी मनोहर बाबाले आनी एक म्हणजे एकूच मराठी गीत अशें आशिल्लें सुंदर माझा गोवा. सो ते सुंदर माझा गोवा म्हणू काय हें गोंयच्या म्हज्या हांव म्हणटा एक एक कडवे म्हण मरे तुमी. बरें हय. You can sing one line and we can repeat after you. Yes, yes, Yeah. yes. हें गोंयच्या म्हज्या गोंयकारान म्हणजे बरें फामाद गीत. हय. शेतांतल्या रोवप्यानो शेतांतल्या रोवप्यानो भाटांतल्या पाडप्यानो भाटांतल्या पाडप्यानो दोंगरांतल्या खणप्यानो दोंगरांतल्या खणप्यानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो 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 सैमाचे वांगड तुमी मनशाचे इश्ट तुमी मनशाचे इश्ट तुमी जिते जिवे तरणे तुमी उमेदीचे तुमी उजे उमेदीचे तुमी उजे जेन्ना हांवें मारलो उलो तेन्ना तुमी रावले उबे तेन्ना तुमी रावले उबे तुमच्या आंगात आसात अजून लिकलिकीत झुजा कोण गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. आनी एक अशें गोंयचें अशें डिस्क्रिप्शन करपी अशें गीत म्हणजे भारत भूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा चैतन्याचा मांगल्याचा चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा ठेवा सुंदर माझा गोवा. मंगेशी ही माझी काशी संत मांडवी गंगा मंगेशी ही माझी काशी संत मांडवी गंगा त्रिभुवन तारक अंबाबाई माझी शांता दुर्गा चंद्रगिरीच्या शिखरावरती ध्वजा यशाची उभगा चैतन्याचा मांगल्याचा सुंदर माझा गोवा सुंदर माझा गोवा सुंदर माझा गोवा सुंदर माझा